गोंय सरकाराक म्हादैशें कांयच पडून गेल्लें ना. सर्वोच्च न्यायालयान एका रातीन जायते निर्णय हाचे पयलीं दिल्यात. भाजपा ह्या विशीं मात्तूय गंभीर ना. सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लो हो निर्णय म्हळ्यार केंद्र सरकारा कडेन मेळून गोंयच्या आनी कर्नाटकाच्या लोकांक फटोवन अंबानी अडानी सारकिल्ल्या व्हडल्या व्हडल्या उद्योजकांक फायदो करून दिवपाची चाल असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी हाणें केला. म्हादैच्या उदका संदर्भात गोंयच्या हस्तक्षेप याचिकेचेर सोमारा सर्वोच्च न्यायालयांत सुनावणी जाली. ह्या फाटभुंयेर युरी उलयतालो. द बीजेपी गव्हर्मेंट्स अजेंडा जो मेन्यू कार्ड एक आसता, आमगे मॅनिफेस्टो आसता मेन्यू कार्डाचे सेंट्रल बीजेपी आनी गोवा बीजेपीच्या मेन्यू कार्डाचे म्हादयचें हें नाच. देर इज नो मेन्शन ऑफ म्हादय इन द मेन्यू कार्ड. दे हॅव बीन गिवन डिरेक्शन्स ऑर दी होम मिनिस्टर हॅज रिमूव्ड दीस ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू. They are not serious. Basically, Supreme Court can call if you have the will. When there is a will, there is a way. You overnight जायत judgment गेले मरे. रात्यां भितर आपण Supreme Court has intervened. So I believe that this is a failure. This is basically a ploy by both the double engines in connivance with the triple engine to make sure that Karnataka जे थिंगाय लोकांक फटोवपाचो प्रयत्न जो हो सरकार करता, this is part of this ploy and this is also delay tactics. And basically you will see post Karnataka elections are different सारखे boil-up जातले हिंगा parliamentary electionala. So basically this government is not serious. They are only basically fooling the people. Of the coal lobby or this power plant je Jindal is planning to have in this belt to produce when you know Sagarmala aayte Sagarmala project 125 million metric tons. This is all a connection. This is direction to promote these crony capitalists like Adani, Jindal, Ambani यांका हे कोमिनात जान आमकां आमच्या म्हादैच्या जे आमची आवय हेजे आड हे येन आज एमी म्हाका दिसता हूंय ना हूंय हांकां कांय पण गेलें ना. हांकां होकोत हे क्रोनी कॅपिटलिस्टांक प्रोटेक्ट करपाक. एंड दीस लुक्स लायक बिकॉज टू प्रोड्यूस दीस मेनी टन्स ऑफ स्टील यू रिक्वायर वॉटर. दॅट इज वाय दिस इज ऑल अ पार्ट. यू कॅन सी दिस, दे आर ऑल पार्ट ऑफ वन सिंडिकेट. एंड दिस इज वॉट इज हॅपनिंग. इट इज सॅड बट इट इज द people also of our state. It is high time that they realize what this insensitive government is doing.